मिगी कडेन 2 पासपोर्ट आसात म्हूण कोर्टान आर्ग्युमेंट चल्ला। पासपोर्ट कचेरी पुलिसांक सांगता तशें कांयच ना। मिगी शरण येना म्हणून ताच्या आड FIR घालपाची केस फाल्यां JMFC खातीर परत येतली। सरकारान ह्या केशींत खासा वकील नेमला। आयरिसान अर्ज घाला म्हूण सरकार हरकत घेता। मिकीक सोदपाक पुलिसांनी आतां मेरेन कितें यत्न केल्यात ताची नेमकी सविस्तर म्हायती कोर्टान पुलिसां कडच्यान मागिल्ली। सकाळी सुनावणेक खासा सरकारी वकील आनी पुलिसांचो रिपोर्ट पावलोच ना। आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोक भितर वडोवंक कोलवा पुलिसांचो प्रास सोंपलो, तरीकूय मिकी खंय तांच्या हाताक लागना। शरण येनासतना फरार जाल्ल्यान मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला FIR घालपाचो आदेश पुलिसांक दिवचो म्हूण आयरिशान अर्ज घाला। The court today has adjourned to tomorrow afternoon at 2:30. The order on the application filed by me seeking a FIR against Mickey Pacheco for offence of absconding. I have also today informed the court that the airport records show that Lyndon Montero, who is the personal assistant of Mickey Pacheco, has travelled to Delhi back and forth on at least 4 occasions in the last 1 week. So the police are misleading the court and not properly investigating as was directed by the court, because the court had given specific directions to the Kolwa PI that he should make inquiries with Mickey Pacheco's staff about his whereabouts. The very fact that Lyndon Montero is travelling back and forth to Delhi and 4 trips over the last 1 week, it is very clear that Lyndon Montero knows very well where Mickey Pacheco is. So the court, I've also informed the court that the Supreme Court judgment permits that a warrant of arrest and also a proclamation can be issued at the same time. मिकी पाशेको रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराचे दिल्लीतले 10 अकबर रोडावेले सरकारी बंगल्यार पावला म्हूण अर्जदारान JMFC कोर्टाक सांगिल्ल्यान मिकीक थंय वचून सोदचो म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगिल्ले। ताचे वेल्यान सरकारान रातोरात हालचाली करून ह्या आदेशाचेर सत्र न्यायालया कडल्यान स्थगिती हाडिल्ली। केशीचेर सोमारा सत्र न्यायालयान आर्ग्युमेंट जाले। केशी कडेन आयरिश रॉड्रिगीसाचो कांयच संबंद ना म्हूण सरकारान आर्ग्युमेंट घालो। 2 मेक फुडली सुनावणी जातली। ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फर्मायल्या। बंदखण चुकोवंक मिकी फाटल्या म्हयन्याभरा सावन लीप चोरया भोंवता आनी पुलिसांकूय खंय तो मेळना। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। बायणा 205 घराब्यांच्या लोकांचो पयसो वापरून पुनर्वसणूक करप शक्य ना म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक स्पश्ट केलां। थंयचो बेकायदेशीर लोकवस्ती दर्यादेगेची वाट लायता। डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लानाखाल बायणांतली घरां मोडपाक काडल्यात म्हूण सोमारा ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगलें। बायणाच्या लोकांच्या अर्जाचेर आतां बुधवारा सुनावणी जातली। बायणा वाठारांत अतिक्रमण करून बांदिल्ल्या 205 खोपींनी रावपी लोकांच्या जिवाक भिरांत आसा अशी माहिती गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सोमारा हायकोर्टाक दिली। डिझास्टर मॅनेजमेंट येवजणे खाला ही घरां मोडपाची आशिल्ल्यान ती मोडपाक विरोध करचो न्हय आनी बंदी घालची न्हय अशी विनवणी तांणी कोर्टाक केली। खोपींनी रावपी लोकांची पुनर्वसणूक करची ह्या बायणा निवासी कल्याण संघटनेच्या मागणेक सरकारान खर विरोध केलो। लोकांचे पयशे मोडून तांची पुनर्वसणूक करप शक्य ना ही गजाल AG आत्माराम नाडकर्णीन कोर्टाक सांगली। ह्या अर्जावेली सुनावणी आतां बुधवारा जातली। तो मेरेन घरां मोडपाक बंदी घाल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। एका लग्न जाल्ले बायलेचेर बलात्कार केलो म्हणून आरोपावेल्यान फोंडेच्या पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या। उल्हास नायक आनी श्याम पत्कीक फोंडेच्या पुलिसांनी पीडित बायलेच्या पुलीस कागाळी वेल्यान अटक केल्या। तांकां रिमांड घेवंक आज कोर्टा मुखार उबे करतले। पीडित बायल मूळची कर्नाटकाची। घोवा बरोबर पटना जाल्ल्यान खंय ती सध्या फाटले 5 म्हयने जाली फोंड्या कोर्टवाड्यार कुळार आसता। तिची पिराय 20 वर्सां। तिका 1.5 वर्साचे भुरगे आसा। उल्हास नाईक आनी श्याम पत्की आड तिणें बलात्काराचो आरोप केला। आयज फोंड्या एका 20 वर्साच्या चलयेन कंप्लेंट लॉन्च केली की गेल्या 3 म्हयन्यान एक उल्हास नाईक आनी श्याम पत्की हे दोगांन रिपिटेडली ताचेर बलात्कार करताले। खंयसर इन्सिडेंट इन्सिडंट फोंडा एरियेनूच जालो तो। ती खंय तरी जेवणाक कोणाचे देवळाच्या जेवण हाडपाक गेली पळय ती तेन्ना थंय नायक उल्हास नायक कॉन्टेक्ट केलो आनी तेजे उपरांत मागीर तेणी आपल्या फ्रेंडाक फोन घेतले आनी दे कंटिन्यूड दीस।
पीडित बायल सांगता ते कोतान दोगूय खंय तिका नोकरेची हायस दाखोवन फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन बलात्कार करताले अशें म्हूण सुत्रां सांगतात. मात पोलीस ही गजाल मिडिया कडेन उलयनात. तिचेर खरेंच बळजबरी जाताली काय ना ताची सध्या पोलीस चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर विवेक प्रभू. 2 वर्सां पयलीं बांदकाम जाल्ल्या बंगल्याक 5 दिसां भितर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिलें ना जाल्यार प्रकरण दक्षता खात्या कडेन भरपाची नोटीस सांकवाळच्या रामचंद्र हलवाईन सांकवाळ पंचायत सचिवीक धाडल्या. ताचो पूत मन्नालालान मिडियाक ही गजाल सांगली. 75,000ची लाच मागपी आदलो सरपंच रमाकांत बोरकाराक धरून दिल्ल्यान सांकवाळ पंचायत आपल्याक पिट्टा म्हणून मन्नालाल उलयलो. सांकवाळे बांदिल्ल्या बंगल्याक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपा खातीर लांच मागपी आदलो सरपंच रमाकांत बोरकाराक बंगल्याचो धनी रामचंद्र हलवाईन धरून दिल्लो. पुलिसेन कागाळ केल्ल्यान पंचायत सतयता असो आरोप रामचंद्राचो पूत मुन्नालालान केला. The construction is completed in 2013 itself only, whereas this application is coming on 28/1/2015. This means I am asking, what is this now Panchayat is doing? Just want to harass us? I don't know what they are up to. Because just I didn't pay the bribe, that is why I am being harassed this way. मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री आणि हेर सगळ्या अधिकाऱ्यां लागीं कागाळ करून कांयच फायदो जावंक ना. त्या खातीर सांकवाळ पंचायतीच्या सचिवाक नोटीस धाडल्या. I have sent letters in 9th April to Chief Minister, Director of Honorable Minister and Panchayat Secretary also. Now even 2 days back I have just again sent a 5 days ultimate notice to Panchayat Secretary because she is still not issuing the occupancy certificate. I have given 5 days time to her. I will be taking other remedies further. प्रुडंटा खातीर दिनेश करबे. घेऊया एक विराम.